आज तुम्ही हांगा टुरिजम डिपार्टमेंटान कितें शेकाच्या बद्दल कितें विशय आसलेलो? शेकाचे आमी टुरिजम आमचो डिपार्टमेंट सो आमचो शेकाचो इश्यू आसताच. आतां आमी डायरेक्टराक मेळपा येयलें की आमी एक लेटर दिल्ली की आमकां टील 10th पासून 10th जून पासून एक्सटेंशन दिवचें कित्याक आमचें लायसन्स 31st मे काबार जाता. सो लास्ट टायम आमकां आमी टुरिजम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें आनी डायरेक्टराक रिक्वेस्ट करून तेमी आमकां एक्सटेंशन दिल्लें लास्ट टायम टील 10th जून पासून. आतां कितें जालें, आतां जे मॉन्सून प्री मॉन्सून चालू जालें आनी ताचेरूच आमचें मॉन्सून सिजनल फुडें हें जातालें, मॉन्सून जातालें तें चालू जालें. सो ताका लागून आमी आतां डायरेक्टराक मेळपा येयलें. डायरेक्टराक सांगलें की आतां वेदर कंडिशन बरें ना, आमकां एक्सटेंशन नाका. आमी ऑलरेडी लेटर सबमीट केल्ली. सो ते आमी रिक्वेस्ट केला डायरेक्टराक नाका म्हणून सांगलें. सो आतां कितें जालें, हे आतां पळय लास्टाक आफ्टर 15th मे जायते ट्युरिस्ट येताले, इंडियन ट्युरिस्ट येताले आनी थोडे आमचे हांगा बागा कालांगूट थोडे जाग्यांनी आनी आमचे सावथाक कोलवा बेनावली आमच्या शेकवाल्यांचो रिक्वेस्ट आसलो एक्सटेंशन माग म्हणून. पूण आतां कितें उदीक वयर मारलां, पावसूय चड जालो. सो डायरेक्ट ताका लागून हांव डायरेक्ट पयलो एक्सटेंशन आनी नाका म्हणून. फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी जाणा न्हू मॉन्सून आमचें सारकें उदक वयर मारलां ताका लागून आमी नाका म्हणून. तुमकां शेतान बिजनेस जाला? शेकाक बिजनेस जाला पूण केन्ना क्रिसमसाचे पयले 23rd डिसेंबरसून चालू जाल्ले ते टील एंड ऑफ मार्च बिजनेस जाला. पूण ताचे पयले सारके लेस बिजनेस आमी कितें चिंतलेलें, आमी डिपार्टमेंटान सांगलें आमकां लायसन्सां बेगीन दिवं म्हणून. आनी ट्युरिजम मिनिस्टरानूय आनी डायरेक्टरान हें करून आनी CMन सगळें इनवॉल्व जावन आमकां लायसन्सां ऑगस्टान फर्स्ट टायम इतले बेगीन लायसन्सां दिली. सो लायसन्सां मेळ्ळी म्हणटकीर आमी बेगीन ते बेगीन शेकां घातली कित्याक आमकां दिवाळी आनी दसरो बेगीन बरो जातलो. ताच्या पयलीं बरो जातालें पूण एप्रिलाक सारको लोक लेस. आनी आतां एप्रिलांतूय लोक आसना, मेयान थोडो येयल्लो लोक इंडियान थोडे आहले. सो ताका लागून आमी एक्सटेंशन मागलें आनी थोड्यांक फायदो जावं जाय म्हणून. पूण आतां हे वेदर कंडिशनाक लागून नाका म्हणून. ना पूण शेक ओनरांनी जी शेकां भाड्याक दिलेली जो इशू जालेलो तो कसो कितें तुमी हें केलो? ना आमी पयलीं कितें केलें पळय, जेन्ना आरांबोल इश्यू जालो एक केस जाली ताच्या उपरांत हांवें एक स्टेटमेंट केलो की बाबा जे साबलेट करता न्हू तांकां सगळें बंद करपाक जाय. सो इमिजिएटली तेमी इन्स्पेक्शन करून थोड्यांक नोटीस धाडली, शोकोज नोटीस धाडली. बट हितू कितें जालें शोकोज नोटिसान थोडे आमी कितें करता थंय आमी स्टेटमेंट केलो की गोंयकारांक जे पळय शेकां दिल्या ताका आमी सबलेटींग म्हणून कित्याक पॉलिसीज नको. आतां आमचे कडेन कितें जाता आसलें तुजें तें आमी तें सबलेटींग म्हणना कित्याक आमी गोंयकारांक हेल्प करपाक सोदता न्हू. गोंयकारांक हेल्प करता जाल्यार तें आमी व्हडलो इशू ना. पूण आमी जेन्ना शेकां भायल्यांक दिता, नॉन गोवन्सांक दिता तेन्ना आमकां व्हडलें प्रॉब्लेम. आमी तांकां टोटली ओपोज करता. आतां फुडें सिजन चालू जातलो तेन्ना हो विशय आसतलो की जे सबलेट करता शेक्स तेंची सिरियसली दखल घेतले का? आमी सिरियसली पयलेसून आमी सिरियसली हे एग्रेसिवली आमी करता कित्याक आमी जी शेकां आहा ती हाली गोंयकारांक उरपाक जाय आनी गोंयकारांक चलोवपाक जाय. तुवें म्हणलें पळय लेस जाला म्हणून, पूण ट्युरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा की हे फावटी ट्युरिस्ट चड येयला म्हणून. तर तुमकां लेस बिजनस कशें जाता? पळय आतां आमकां लेस कितें जाता पळय, थोडे ट्युरिस्ट येता न्हू आमचे जे इंडियन ट्युरिस्ट येता ते 50% म्हाका दिसता ते बिचार वचना. शेकांनी वयता बिचार पूण आपल्याचें ड्रिंक घेवन जेवण घेवन बिचार वचता, बसता आपलें जाता. पण 50% थोडे येता ते शेकांनी बसता, स्पेंड करता. सो ताका लागून तेंचो नंबर सारको आसतलो, हांव ना म्हणना. पूण तुमी म्हणूंक सोदता की स्पेंडींग आहा पळय ते चड करिना, चड जाण करिना. ते मोडपाक जाय, ते पयशे मोडपाक जाय. ते गोंयां येयलो ट्युरिस्ट गोंयान येयलो आनी जेन्ना तो तरी आपल्याचें सगळें घेवन तरी बिचार वयता आनी तेजी चले बिचार बॉटली उडयता, सगळो गार्बेज उडयता, ती आमी काडटले. आमकां फायदो कितें आहा? गव्हर्मेंटाक जावं आमकां गोंयकारांक हाचो फायदो कितें आहा? सो आमकां फायदो जाता. ट्युरिजम म्हणल्यार फायदो जावपाक जाय. तर क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक ना म्हणटा तुमी? क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक ना, बट इंडियान येयले ते स्पेंडच येवंक ना. स्पेंड येवंक ना. नंबर सारको आसतलो, हांव ना म्हणना. बट कितें आहा स्पेंड करपाक जाय न्हू. जेन्ना आमकां कितें दिसता बाबा आमी इतल्या वर्सान शेकां चलयता, इंडियन ट्युरिस्ट जाले ते आफ्टर पॅन्डेमीक पासून बरे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येयले, बरे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येयले. तर आतां पावस येयलो, बेगीन पावस येयलो आनी तुमचें म्हाका दिसता शेकाचें आतां तुमकां बिजनस बंद करचें पडटा. तर तुमकां कितलो लुकसाण जातलो हेजेर? लुकसाण कितें जाता आमकां आमी येता न्हू कसले आमचे डिजास्टर पडे जाता न्हू तेन्ना आमकां लुकसाण जाताच. हय आमी कांय करपाक जायना बट लुकसाण जातलेंच. कित्याक पळय थोडे कडेन आतां इवन बागाक आनीक आमचे ट्युरिस्टाचे हालाक कालांगूट कोलवा बेनावले असल्या टायमार ट्युरिस्ट भरपूर येतालो, इंडियन ट्युरिस्ट येतालो आनी ताका लागून आमी ते एक्सटेंशन मागताले. पण आतां कितें जालें जरी तर
बेगीन पावस येयलो हां. प्री मॉन्सून तर इतले बेगीन जालें आनी सायक्लोन जालें जाल्यार कोणाक ब्लेम करपाचो कोणाक ब्लेम तो करपाचो नॅचरल कोणाक आमी डायरेक्टराकूय काय म्हणपाक शकना ट्युरिजमाक काय म्हणून तेन्ना आमचें नशीब म्हणपाचें सर तुमकां एडिशनल एक क्वेश्चन विचारता रस्त्या जाग्याचेर ते बिर्याणी बाव विकता पळय एफडीएन तेजे रेड मारून तेंचे स्टॉला बंद केल्या वॉर्निंग मात दिला तुमकां हेजो इफेक्ट जाता तुमी केन्ना केन्ना मेन्शनूय करतात हाजें तुमकां कितें सांगचें दिसता ना कित्याक पळय सोरी तर आमी आमच्या बिचार समज 200 रुपयांची बिर्याणी 100 रुपयाची बिर्याणी तर दिता जाल्यार आमकां इफेक्ट जातलें आनी असले पडे कितें आहा न्हू जर तुका तर क्वॉलिटी टुरिस्ट जाय न्हू जाल्यार असले जाल्यार क्वॉलिटी टुरिस्ट दिसती पडपाना कित्याक हो लो बजेटेड टुरिस्ट येवन आमचे सगळे काबार करता तेका लागून हें बंद जावपाक जाय ते पड कितें करता चोय जेन्ना आमची स्टेट धाकटी स्टेट म्हणटरी आमी सगळे कितें आहा न्हू बरे आमचे असली रेस्टॉरंटां बी कितें आहा तांकां लायसन्स दिता तितून लायसन्स दिवपाक आतां हे येता भायले येता नाका आसले तुका डबा म्हूण घालता डबा इट्स नॉट आवर कॉन्सेप्ट गोवन आमगे हितून ना डबा बी म्हणटा ते सो हे डबा घालता आनी सगळे सगळे टुरिस्ट मागीर टुरिस्ट येतलो कितून म्हाका सांग सगळे थँक्यू सर